चोर रोचणार, चोर शक्तिवंत आणि नीतिवंत देवाच्या भोव परिशुद्ध नावाक स्तुती, मोहिमा आणि मान सासनाच्या सासनाक. मोगाच्यानो, जेन्ना मनीस कोश्टा दुमाड्यांक सांपडटा आणि तांचे कोडे सुटावे करूंक जायना तसल्या अडचण्यांनी बुडटा तेन्ना ती देवाक सोदूंक लागतात. हें मनशा कुळाचें स्वयंभूत जावन आसा. आतां जेन्ना कोविड-19 म्हणलोली महामारीची पिडा ह्या आख्ख्या संवसाराचेर पसरली तेन्ना जायतीं पोरसां देवाशी पोत्तून येवन मागणें करूंक प्रयत्न करतात तें आमी पळयलां. जायतीं क्रिस्तांवां आपूण जेजू क्रिस्ताक आनी बापाक मानतात म्हूण दाखयतात. तीं आपल्या संरक्षणा खातीर परिशुद्ध पुस्तकांतलें स्तोत्र 91 मागण्यांत उचात्तात तें आमी जायते पावटी आयकलां. पूण आमी हें स्तोत्र मागण्यांत उचात्तना आमी जायत्यो गजाली जाणा जावन ध्यान मन लावन समजूंक जाय. मोगाच्यानो, पयले सुवातेर हें देवाचें उतर केन्ना शांती पावतलें? वो देवान ह्या स्तोत्रांत बासायल्लें संरक्षण आमकां केन्ना मेळटलें? आनी दुसरें, हें स्तोत्र कोणा विशीं बरयलां? ह्यो दोनूय गजाली परिशुद्ध पुस्तकांतल्या सगल्या देवाच्या उतरांक लागू जातात. जेन्ना हाची मनशांनी तपासणी केली ना आनी तांकां समजिकाय मेळूंक ना तेन्ना तांणी देवाच्या उतराची निंदा केली, देवाच्या उतराचो तिरस्कार केलो, देवाच्या उतराची लज दिसली आनी देवाच्या उतराक निर्लक्ष केलें. प्रितीच्या भावा भयणीनो, परिशुद्ध पुस्तक गवायकी दिता की सगळीं देवाची कामां देवाच्या उतरा वरवीं घडून हाडल्यात. त्याच प्रमाणे ही सगळीं देवाची कामां घडून येवंक देवान एक वेळ नेमलेलो आसा. उपदेश 22:3 पयली वड अशें म्हणटा, दर एक वस्तूक वेळ आसा, स्वर्गा पोंदाक सगल्याक एक संयोग आसा. तशें तर सगल्यो देवाच्यो करण्यो आनी परिशुद्ध पुस्तकांत बरोवन दवरलेलीं कामां घडून येवच्याक देवान एक वेळ नेमलेलो आसा. हीं देवाची कामां देवान नेमलेल्या वेळा आदींच करूंक सोदता तो जावन आसा सैतान. आनी नेमलेल्या वेळा उपरांतूय जो ती कोत्ता तो सैतान. देवान नेमलेल्या वेळा आदींच आनी वेळा उपरांतूय असल्या देवाच्या करण्याची नक्कल व डुप्लिकेशन करून संवसाराक नाडून चुकीच्या वाटांनी व्हरपी जावन आसा सैतान. मोगाच्यानो, सिराकाचें पुस्तक 15-17 वड. कितलीं अजापवंत सोर पदवेदाराचीं कर्तुत्वां. तो थारायता त्याच वेळार सगल्यो वस्तू घडून येतात. हें कितें आनी अशें कित्याक घडटा तें विचारिनाकात. प्रत्येक प्रस्नाक फावो त्याच वेळार जबाब मेळटलो. देवाच्या उतरान उल्लेख केल्लीं देवाची कामां नेमलेल्या काळा आदींच करपी जावन आसा सैतान म्हूण तुमकां सिद्ध करचे खातीर परिशुद्ध पुस्तकांत एक म्हत्वाची घडणी आसा. 2000 वर्सां आदीं जेन्ना जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारांत जियेतालो तेन्ना ताच्या बावतिजमा उपरांत तो अरण्यांत 40 दीस उपास आनी मागणें करूंक गेलो. हांगा सैतान ताका नाडूंक प्रयत्न करीत आसलो म्हूण बरोवन दवरलां. मागीर सैतानान ताका जेरुजालेक व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कोडसार उबो करून ताका म्हणलें, तूं हांगातावन सकला उडकी मार. तुजो पांय फातराक आदोलना जावंक देवाचे दूत तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतले. सैतानान तेंच स्तोत्र 91 वापरलें. फकत
सोयतानाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलें म्हणून तें आनीक देवाचें उतर उरोंक ना. त्या पासत आमी मनांत दवरूंक जाय की कोणूय हरशींच परिशुध्द पुस्तकांत बरोवन दवरलेलें देवाचें उतर सांगता म्हूण तें देवाचें उतर जायना. हांगा सोयतान जें उलयलो ती फोट जाली. जेजू क्रिस्तान कित्याक उडकी मारूंक ना? हाका खूब कारणां आसात. हाचें एक मुख्य कारण म्हणल्यार स्तोत्र 91 हातून बरोवन दवरलेलें हें देवाचें उतर पुर्तें जावंक तो नेमलोलो वेळ न्हय आसलो. नेमलोल्या काळा आदींच देवाचें उतर पूर्ण करून प्रयत्न करप म्हणजे देवाची परिक्षा करप आनी देवाचेर आड निंदा करप. हें एक देवाच्या उतरा आड मस्कोरी आनी तिरस्कार करचें कारण जावन आसा. खरें म्हणल्यार स्तोत्र 91 हातून प्रवाद केल्लो वेळ सोदून काडूंक एकदम सोंपें जावन आसा. स्तोत्र 91 3 ती 6 वड. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकारीकाराच्या फासांतलो आनी मोरनादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाकांकाल तुका आसरो मेळटलो. रातचे दास्तीचो वो दिसाचो सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. कालुकांत फिरतले पिडेक वो दोनपारचो नास कोत्तोल्या ओरिश्टाक तूं भिवोचो न्हय. तर हो वेळ खंयचो? मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमी परिशुध्द पुस्तकांत तपासणी केल्यार देव ह्या संवसाराचेर कास धाडटलो तसलो एक वेळ आसा. वो देवान बदलो घेवचो वेळ. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 22:30-4 8 वडींत आमी वाचता की देवान बदलो घेवचो एक दीस आसा आनीक जियोनाक न्हीद करून दिवंक फारीकपणाचें वर वचतें. चोर पदवेदाराचो दीस जावन आसा एक वेळ जेन्ना देव शेवटाक आपलो क्रोध ह्या संवसाराचेर काडटलो. नोश्त्या मनशांचेर, सोयतानाच्या संस्थीचेर, सोयतानाच्या मांडावळीचेर आनी तो तांची मनसुबी करून फॉर्मोळ मारून तांचो भस्म करतलो. हें निमाण्या दिसांनी घडटलें. तर शेवटाचो काळ जावन आसा तो काळ जेन्ना स्तोत्र 91 बसयलोलें संरक्षण आमकां मेळटलें. असल्याच काळार की ह्या संरक्षणाची आमकां चड गरज आसा. कित्याक हे जावन आसात देवाचे क्रोधाचे दीस. दानियल प्रवाद्याचें पुस्तक 22:8-19 वड. ताणें म्हणलें, देवान नेमलोल्या फारीकपणाच्या काळाच्या शेवटाक जें कितें घडचें आसा ताचे विशीं हांव तुका सांगतां. खरेपणी देवाच्या ह्या क्रोधाच्या वेळार ह्या निमाण्या दिसांनी जांकां देवान स्तोत्र 91 संरक्षणाची बासावणी दिल्या तांकां संरक्षण फावो जातलें. मोगाच्यानो, हे खूद जेजू क्रिस्तान भोव स्पश्टपणी मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 22:24-21 वडींत सांगलां. कित्याक तेन्ना संवसाराच्या वरुंबाकतावन तें आतां पर्यंत जावंक ना आनी ह्या फुडें जावचो ना तसलो एक व्हड संताप येतलो. तर तसलो एक वेळ आसा. मनशांक हें कितेंच मानून घेवंक शक्य जावचें ना. कित्याक तांणी देवाचें उतर सत मानूंक ना. कित्याक तीं दोळे धांपून फकत आपल्याच्या ताकतीचेर आनी शास्त्राच्या बुद्धीचेर पातयेतात आनी तशेंच मनीस संवसाराचो अधिकारी जावन आसा म्हूण ही खात्री सैतानान तांकां दिल्या देखून. तशें जाल्यार मोगाच्यानो,
देवाचो क्रोध येवचे घोडयेक वो देवाचो क्रोध ह्या संवसाराचेर उप्रासतलो त्या घोडये खातीर हें स्तोत्र 91 बरोवन दवरलोलें आसा. आतां दुसरी म्हत्वाची खबर, कोणा विशीं हें स्तोत्र 91 बरयलोलें आसा, तर हीं देवाचीं उतरां कोणा थंय पुर्ती जावंक जाय हें समजून घेवंक चड गरजेचें. कित्याक लोकांक ह्या वेळा खातीर रावंक जायना जाल्ल्यान कोणा थंय हीं उतरां पुर्ती जावंक जाय हाची तपासणी करूंक तांकां सोंसणीकाय ना जाल्ल्यान आनी जाणवाय ना जाल्ल्यान सोबार धर्मशास्त्र्यांनी आपल्या खोट्या कल्पना आनी बुद्धी प्रमाणे देवाच्या उतराचो अर्थ आपणाक जाय तसो बरोवन देवाचें उतर पोकळ वो रितें केलें. ते देवाचें उतर वाचतात पूण तांकां त्या उतराची समजणी मेळूंक ना. हीं उतरां कोणा विशीं आनी केन्ना पुर्ती जावंक जाय हाची तांणी तपासणी करूंक ना. तर देवाच्या उतराचो अर्थ तांणी आपल्याक जाय तसो दिलो आनी हाचो परिणाम कितें जालो? देवाचें उतर पोकळ आनी रितें जालें. एक एक देवाचें उतर कोणा विशीं बरयलां हें जाणा जावंक चड गरजेचें. तर मोगाच्यानो आमी स्तोत्र 91 पयली आनी दुसरे वडीची तपासणी करुया. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शेरोणां येता आनीक सोर पदवेदाराचे सावडेक बिराड घेता तो सोर पदवेदाराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. हो भोव व्हडतो कोण? अशें आमी देवा मुखार विचारूंक जाय जाल्यार आमी देवाक, भोव व्हडत्या देवाक, भोव व्हडत्या बाबाक वळखूंक जाय. आयज जायतीं जाणां ह्या संवसारांत पदवी आनी उंचलें स्थान आसलोल्या हेर मनशांक भोव व्हडते म्हूण पाचारतात. संवसारी मनशांक अशे तरेन तीं पाचारीत आयल्यांत देखून भोव व्हडतो देव कोण तो तीं नकळत. मोगाच्यानो आमी परिशुध्द पुस्तकांत तपासणी करतात तेन्ना आमकां समजणी मेळटा की देव मनशाच्या गिन्याना आनी चिंतना परस भोव व्हडतो. मेळून घेवंक जायना तसल्या उजवाडांत रावतल्या देवाक कोणेंच पळोवंक ना, ना म्हूण ताचो ताळो लेगून आयकूंक ना. जर तुमी ताका मनशाच्या गिन्यानाच्या बोडान सोदतात जाल्यार देव तुमकां मेळचो ना. दुसऱ्या वद्दान देव बापान आपणाकूच आमकां उगडापो करूंक ताची कुशी आसूंक जाय. परिशुध्द पुस्तकांत उगडेपणी सांगलां की जेजू क्रिस्त देवाचो एकलोच पूत जो खुद देव जावन आसा. ताणेंच भोव व्हडत्या देवाक आमकां उगडापो करूंक जाय. तर खरेपणी बापाक आमकां उगडापो करून दिवच्याक 2000 वर्सां पयलीं देवाचो पूत ह्या पृथ्वीमेर आयलोलो. पूण त्या वेळार ताणें दिल्ली सगळी शिकवण वोपाऱ्यांनी जावन आसली आनी जाणें ह्यो वोपाऱ्यो आयकल्यो तांकां ताचो अर्थ समजूंक ना. हें आयकूंक विचित्र दिसता पूण खरें म्हणल्यार आयकतल्यांक समजणी मेळना जावच्याक जेजू क्रिस्त वोपाऱ्यांनी उलयलो. पूण जोवामाचे शुभ वर्तमानान आवेसवर 25वे वडींत जेजू क्रिस्तान एक बासावणी केल्या. ताणें म्हणलें, हें सगळें हांवें तुमकां वोपारींनी सांगलां, पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वोपारींनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. परिशुध्द पुस्तक ही गवायकी दिता की ताच्या पयल्या येण्याक ही बासावणी केल्या उपरांत जेजू क्रिस्तान बापा विशीं कितेंच स्पश्टपणी शिकोवंक ना. जेन्ना आमी कोणाकूच वळखता म्हणटा तर पयलें आमी त्या मनशाचें नांव जाणा जावंक जाय. आयज पासून
देव बापाचें नांव कोणूच नको. जोरूय जेजू क्रिस्त हें उलयलो, पूण ताच्या पयल्या येण्याक ताणें हें कांयच करूंक ना. तर हें ताणें ताच्या दुसऱ्या येण्याक करूंक जाय. पूण इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 40:42 1 ते 4 वडींत देवाचें उतर उक्तेपणी सांगता की जेजू क्रिस्त आपल्या दुसऱ्या येण्याक शिकोवचो ना, ताचो ताळो रस्त्यांचेर आयकूंक येवचो ना आनी तो विलापूय करचो ना. पूण जेजू क्रिस्तान ह्या प्रश्नाक 2000 वर्सां आदीं जबाब दिल्लो आसा. लुकाचें शुभ वर्तमान 22 वड अशें म्हणटा, सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा. आनीक पूत कोण तो कोणूच नोकळो बोगोर बाप. आनीक बाप कोण तो कोणूच नोकळो बोगोर पूत. आनी जांकां बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तीं मनशां. जेजू क्रिस्तान जर आपल्या पयल्या येण्याच्या वेळार बापाक उगडापो करूंक ना, तर हें ताणें आपल्या दुसऱ्या येण्याक करूंक जाय. पूण हें कोणाक उगडापें जातलें? जेजू क्रिस्तान बाकीत करून दवरलोलें आसा की तो एकल्याक बापा विशीं उगडापें करून दितलो. ताचो अर्थ असो, जेजू क्रिस्त आपलो आत्मो एकल्याक दितलो आनी त्या एकल्याक आमचे सोरशीं पाठयतलो. आनी ताचे उद्देशीं जेजू क्रिस्ताचो आत्मो बापाक म्हणजे भोव व्हडत्या सोर्गीच्या बापाक आमकां उगडापो करून दितलो. हें पूर्णतायेन उगडापें जाल्ल्या देवाच्या उतरा वरवीं घडोवन येतलें. खरें म्हणल्यार कोलोसकारांक 1:25 वडींत बरयलोलें आसा की देव शेवटाच्या काळाक एकल्याक देवाचें उतर पूर्णतायेन उगडापें करचें हें केरीत काम दिवन धाडटलो. हे परी जाका एकल्याक पाठयला ताचेच वरवीं आमकां देव बापाची वडोवक मेळटली. आपल्या दुसऱ्या येण्याक जेजू क्रिस्त कोणाक पाठयतलो? ताच्या दुसऱ्या येण्याक शुभ वर्तमान परगटूंक देवाचो पूत जाका पाठयता तो जावन आसा शुभ वर्तमानाचो दूत वो बोरे खबरेचो दूत. शुभ वर्तमान जावन आसा शेवटाच्या काळार देवाचें उतर परगटची सेवा. जाका देवाच्या पुतान परगटूंक धाडला त्याच मनशा वरवीं देवाचो पूत देव बापाक उगडापो करून दिता. ताचे वरवीं देवाचो पूत देवा विशीं जायतीं गुदाड स्वतां उगडापी करता. जशें देवाचें नांव, देवाचो स्वभाव, देवाची खोशी, देवान कितें केलां, देव कितें करचो आसा, देवाची गुपीत चिंतनां, देवाच्यो येवजण्यो आनी हेर. हे परी निमाण्या दिसांनी देवाच्या पुतान पाठयलोल्या एकल्या वरवीं जीं देवाक वळखूंक पावतात फकत तींच स्तोत्र 91 पयले आनी दुसरे वडींत बरोवन दवरलोलीं उतरां उचात्तलीं. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शेरोणां येता आनीक सोर पदवेदाराचे सावडेक बिराड घेता तो सोर पदवेदाराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. त्या पासत मोगाच्यानो जेरेमियासाच्या पुस्तकांत 31 आनी 34 वडींत जेरामायास प्रवाद्यान अशें बाकीत करून दवरलां. तेन्ना सोर पदवेदाराची वडोवक घेयात अशें म्हूण एक एकल्यान आपल्या भावा भयणीक शिकोवपाची गरज आसची ना. ना ती सगलीं ल्हानात अशीं व्हडां म्हाका वळखतलीं. उलयता तो सोर पदवेदार देव. तर असलो एक वेळ आसा तो म्हणल्यार शेवटाचो काळ. आमी देवा बापाक वळखतल्यांव तो काळ. हे परी फकत जीं
देवा बापान धाडलोल्या एकल्या वरवीं देवाक वडखतली तांकांच स्तोत्र 91 बसायल्लें संरक्षण मेळटलें. हाका आनी दुसरी वाटूच ना. मोगाच्यानो, देव बापाची तांकां वडोवंक ना म्हूण सांगल्यार जायत्या जाणांची तोंडां वांकडी जातात. पूण जी कोण आपणाक देव बापाची वडोवक आसा म्हूण सांगतात आनी खरेपणी देव बापाक वडखतालीं जाल्यार ती केन्नाच आनी कोणाकूय ह्या संवसारांत बापा, फादर, पवित्र बाप, भाग्यवंत बाप अशें म्हूण उलो कोचची नासली. तुमच्या घरांत तुमचो काशा बापूय कोण तो जाणा आसतना तुमी वाटेन वेतोल्या पोरक्या मनशाक तुमचो बापूय म्हूण उलो कोत्तली. तर आयज संवसारांत एक मनीस दुसऱ्या मनशाक बाप, फादर, भाग्यवंत बाप, पवित्र बाप ह्या भाशेन उलो मारता तर ती खरेपणी देव बापाक वळखनात आनी देव बापाक आपलो बाप म्हूण मानून घेनात. त्या पासत फकत जी कोण देवाक वळखतात तांकांच स्तोत्र 91 आसा तें संरक्षण मेळटलें. आमी परत स्तोत्रांत येवया. जो मनीस भोव व्हडट्या देवाक शेरोणां येता आनी सोर पदवेदाराचे सावडेक बिराड घेता तो सोर पदवेदाराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. हें उच्चारूंक जाय तर तुमी फकत देवाचेरूच पातयेवंक जाय आनी कित्याचेरूच पातयेवप म्हणल्यार निर्फळ जावन आसा म्हूण हें आमी जाणा जावंक जाय. जशें आमी इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 40व्या आवस्वरांत पळयता, शुभ वर्तमान घेवन येतल्या इसायास प्रवाद्याक देव अशें म्हणटा. इसायास 40 ते 8वी वड. एक ताडो असो उलयलो, आड्डून सांग. आनीक हांवें परतिपार केलो, कितें आड्डून सांगू? आख्खें मनशाकूड म्हणल्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतलीच. सोर पदवेदाराचो स्वास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल भावता. होय, तोंड म्हणल्यार ही पोरजा. तोंड सुकता, फूल भावता, पूण आमच्या देवाचें उतर तोंकता सदां सर्वदां. तर सदां सर्वदां तोंकता तें कितें जावन आसा? देवाचें उतर. फकत जेन्ना आमी हेर सगल्या विस्वासांतावन परतून येवन देवा फुड्यांत रावतलीं तेन्नाच आमी आमचो सगलो विस्वास सोम्याचेर दवरूंक पावतलीं. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक 15वी वड. कारण सोर पदवेदार देव इस्रायल परिशुध्द म्हूण वंदिता तो अशें म्हणटा, मन बदलून शांत रावशात जाल्यार तुमकां थारोण मेळटलें. शांत रावन म्हजेर विस्वास ठेवशात तर हांव तुमकां बोलीश कोत्तलों. पूण हें तुमकां बिलकूल नाका. पूण देवान सांगलां, तुमी तशीं आसची नात. देव म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, देवा तुजेर हांव विस्वास दवरतां. हें तुवें भावार्थान, गोरवान, संतोशान आनी खात्रेन उचारूंक सांगूंक जाय तर तुवें विस्वास दवरला त्या सगल्या वस्तूंक आनी मनशांक सोडून दिवन देवाशी पोत्तून येवन ताचे मुखार शांत रावंक जाय. ह्या खातीर तुवें पोत्तून येवंक जाय. ह्या संवसारांतल्या रॅट रेस म्हणजे हुंदराच्या धांवडेंतली पोत्तून येवंक जाय. संवसारी सुखा फाटल्यान धांवचें सोडून पोत्तून येवंक जाय. हे संवसारांतल्या गिरेस्कायेची आनी मोहिमेची तुमची मारेकार आनी विनाशी सोद सोडून दिवन पोत्तून येवंक जाय. सगल्या पातकांच्या ओडशिगांतल्यान तुमी पोत्तून येवंक जाय. मनशाचेर पातयेवचें सोडून
आनी मनशाचो गुलाम जावचो सोडून तुवें देवाशी पोत्तून येवंक जाय. अशें पोत्तून येवच्याक नेमलोलो एक वेळ आसा म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परिशुध्द पुस्तकांत बरोवन दवरला. तर हो वेळ खंयचो? खरें म्हणल्यार शेवटाचो काळ जावन आसा तो वेळ जेन्ना देवाची कास्त ह्या पृथ्वीचेर पडटा आनी देव मनशांक भोव व्हड ती सोडवण दिता. शुभ वर्तमान जावन आसा देवाची जागृताय जी तो नेमलोल्या वेळार ह्या संवसाराक दिता. कित्याक ह्या निमाण्या दिसांनी देवाचो क्रोध ह्या संवसाराचेर पडचे आदीं देवाचे पोरजेन ताचे मुखार पोत्तून येवचे खातीर. मोगाच्यानो कित्याक जाय देव आमकां होर वायटांतली आनी संवसारीक कर्तुत्वांतली पोत्तून आपयता? कित्याक म्हणल्यार देवाचो क्रोध ह्या संवसाराचेर, नश्ट्या मनशाचेर, सैतानाच्या संस्थीचेर आनी ताच्या मांडावळीचेर पडचो आसा देखून देव म्हणटा, भुरग्यांनो पोत्तून येयात. हीच ती जागृताय जी देवान ह्या शेवटाच्या काळार ताणें पाठयलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दुता वरवीं आमकां दिल्या. पूण देव म्हणटा, तुमी तोशीं आसची नात, तुमी नाकारतली. मोगाच्यानो इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 60:1 पयले ते दुसरे वडींत अशें बरयलोलें आसा. सोर पदवेदाराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक सोर पदवेदारान म्हाका अभिशेक केला. गोरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हे पोरी, जो एकलो शुभ वर्तमान घेवन येता तोच आमकां परतून येवंक उलो कोत्ता. तो आदीं फुडेंच आमकां शिटकावणी दिता. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 1 19 आनी 20 वड म्हणटा, हांव सांगतां तें आयकोंक तूं राजी आसाय तर देव पोत्तून येवंक आपयता तें देवाचें आपोवणें मानून घेवंक तूं पातकांत तावन, संवसारांत तावन आनी संवसारी राज्या तावन तुजीं पावलां फाटीं काडून तूं देवाशी पोत्तून येवंक कबूल आसाय तर तूं सुखाचो आनंद चाखतलोय. हांगासर ज्या सुखा विशीं सांगलां तें हो संवसार दिवंक शकता ती गिरेस्तकाय न्हय. खरें म्हणल्यार शेवटाच्या काळाच्या शुभ वर्तमाना वरवीं देव आमकां विस्तारून शिकयता तें जावन आसा तें सूख आनी दायज तुवें पालो दित तर देवान आपल्या भुरग्यांक तयार केल्लें दायज तुका मेळटलें. हें वसलें दायज जें दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना आनी जें मनशाचें मन समजूंक शकना. पूण उरफातें तूं असोच पाडो दिनासतना रावत तर तोरसात तुका गिरास्तली. खूद सोर पदवेदारान हें सांगलां. तर ह्या काळार संवसाराचेर येवचो आसा त्या देवाच्या क्रोधांतली सालवार जावन देवान आमकां तयार केल्या त्या सोडवणेक प्रवेश करचे पासत ही शिटकावणी दिवन इजायास प्रवादी आमकां संवसारांतली पोत्तून येवंक व्हड्यान उलो कोत्ता. हे पोरी, जी कोण देवाशी पोत्तून येवंक देवाचें आपोवणें मानून घेतात आनी देवा मुखार शांत रावतात, फकत तांकांच स्तोत्र 91चें संरक्षण फावो जातलें. आतां आमी पोत्तून स्तोत्र 91 येवया. स्तोत्र 91 14वी वड. तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. म्हजें नांव तो वडकोता देखून हांव ताका राखतलों. मोगाच्यानो देवाचें नांव, देवाक नांव आसा म्हूण मनशांनी नियाळ करूंकूच ना. पूण परिशुध्द पुस्तकांत आमी तपासणी केल्यार आमकां दिसून येता की आमचे आदीं जियेले ते नितीवंतांनी, प्रवाद्यांनी, सांतांनी, दोन दुतांनी
आनी देवाक मानतात तसले जिवीत जियेल्ले सगल्यांनी देवाक तोच एक प्रश्न विचारलो, सोर पदवेदार देवा, तुजें नांव कितें? हें नांव अब्राहमाक वो मोइजेसाक उगडापें करूंक ना, कारण मोइजेसाच्या वेळाच्या जायत्या काळा उपरांत इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आवेसवर 50:2 वडींत देव अशें म्हणटा, देखून आतां म्हजी पोरजा म्हजें नांव ओळखूंक पावतली, आनीक ह्याच पासत तो दीस पावतोच जो तिका अशें म्हणटा, हो पळय हांव हांगा आसां, तो हांवूच म्हूण तिका गमून येतलें. आनीक एजेकियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आवेसवर 30:9 वडींत सोर पदवेदार देव अशें म्हणटा, आनी म्हजी इस्रायल पोरजा म्हजें परिशुध्द नांव ओळखूंक घेवंक पावोशी करतलो. पत्त्यान जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आनीक हेब्रावांक बरयलोले पावलोचे चिटींत देवाचें भोव परिशुध्द नांव उगडापें करतलो म्हूण जेजू क्रिस्तान केल्ली बासावणी आमी पळयता. बापा, तुवें म्हाका ह्या संवसारांतलीं दिल्यांत तांकां हांव तुजें नांव उगडापें करतलों. हांव म्हज्या भावांक तुजें नांव कळीत करतलों. हें आमकां जायत्या सुवातींनी वाचूंक मेळटा. तशें तर एक गजाल खरी जावन आसा की देव बापाचें खरें नांव आयज पर्यंत संवसाराक उगडापें जावंक ना. देव बापाचें परिशुध्द नांव. जी कोण देवाचें खरें नांव वळखतात आनीक तांचेर आपलो सगलो भरवंसो दवरतात, फकत तांकांच स्तोत्र 91चे संरक्षण मेळटलें. तर तुमकां हें नांव कशें कळीत जातलें? जायतीं चिंततात की मोइजेसान उगडापें केल्लें नांव यावे हें देवाचें नांव जावन आसा म्हूण. ना, मोइजेसान कळीत केल्या उपरांत पासून देव आपलें नांव उगडापें करतलो म्हूण दिल्ली बासावणी आमी देवाच्या उतरांतल्यानूच पळयता. खरें म्हणल्यार दुसरी समोर आवेसवर 12:5 वडींत देवान आमकां मोइजेसा उदेशी एक बासावणी केल्या. सोर कुळाच्या गांवां मदली एकूच सुवात सोर पदवेदार देव आपल्या मान नमस्कारांक विचून काडटलो थंय सगल्यांनी वेचें. तेन्ना ह्या शेवटाच्या दिसांनी देवाचें नांव उगडापें जातलें आनीक देवाचें नांव स्थापीत जातलें. हें नांव कोण उगडापें करतलो तो परिशुध्द पुस्तकांत आमकां स्पश्टपणी दिसून येता. आमी इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आवेसवर 50:2 वड वाचल्यार आमकां समजतलें की जो शुभ वर्तमान घेवन येता तोच देवाचें नांव उगडापें करतलो म्हूण. मोगाच्यानो, हें जेजू क्रिस्ता विशीं केल्लें प्रवादपण न्हय, पूण हें शुभ वर्तमानाच्या दुता विशीं जावन आसा, जाका हें परगटूंक धाडलां. पळयात, तुमचो सोमी देव जेजू क्रिस्त तुमचेर राज करूंक येता. सोमी आमच्या मुखार उगडापो जावचे आदीं आनीक हे पोरी सोमयाक येवकारूंक आमकां तयार करचे पासत देव शुभ वर्तमानाच्या दुताक पाठयता. होच तो देवाचो भोव व्हडल्या देवाचो प्रवादी. ह्या प्रवाद्यान दिल्ले शुभ वर्तमानाचे सेवे उदेशी देवाचें नांव आमकां उगडापें जातलें. आतां पर्यंत देवाचें नांव उगडापें जावंकूच ना, आनीक देवान दुसऱ्या कोणाकूय हें नांव उगडापें करूंक नेमूंक ना. कारण फकत जेजू क्रिस्ताचो आत्मो ह्या प्रवाद्या उदेशी हें नांव उगडापें करून दिता. हें देव बापाचें नांव जावन आसा आमचें संरक्षण. म्हणण्यो आवेसवर 18:10 वडींत
आमी अशें वाचता. सोर पदवेदाराचें नांव एक मजबूत कळस. थंय वचोन प्रमाणीक हुस्क्या मेकळो रावता. जरूय देवाच्या नांवान आमकां संरक्षण मेळटलें तर आमी देवाचें नांव जाणा जावंक जाय. देखून देवान तें नांव आमकां उगडापें करूंक जाय. उगडापें जावंक जाय तर कोणेय तरी तें परगटूंक जाय. परगटूंक जाय तर देवान कोणाक तरी तें परगटूंक पाठोवंक जाय. आनी देव हें परगटूंक शुभ वर्तमानाच्या दुताक पाठयता. ह्या नांवाचेर आमी बावाट दवरूंक जाय आनी मोहिमा दिवन आमी ह्या नांवाच्या संरक्षणा खाला येवंक जाय. स्तोत्र 91 खंयच्या वेळार पुर्तें जातलें तें आतां सारकें सुटावें जाता न्हय. निमाण्या दिसांनी शुभ वर्तमाना वरवीं देव बापाचें नांव उगडापें जाल्या उपरांतूच देव आमकां ह्या स्तोत्रान बासायल्लें संरक्षण फावो करता. देखून जीं कोण हें नांव जाणात आनी ताचेर पातयेतात फकत तांकांच स्तोत्र 91 संरक्षण मेळटलें. परतून आमी स्तोत्र 91 14वे वडीन पळयता. तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलों. तर देव कोणाक निवारतलो? जो मोगान बापाक चिकटून रावता ताका. देवान म्हटलां, जसो पेंगटाचो रुमाल पेंगटाक चिकटून आसता तशें आमी देवाक चिकटून रावंक जाय. सगल्या वस्तू परस आनी सगल्याहून वदीक देवाचो मोग करप होच तो पयलो मांदामेंत. जीं कोण पयलो मांदामेंत पाळटात तांकांच स्तोत्र 91 संरक्षण मेळटलें. स्तोत्र 91 15वी वड अशें म्हणटा. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांताक हांव ताच्या सांगाताक आसतलों. हांव ताका वाटायतलों आनी व्हड कोत्तलों. लांब आवक दिवन ताका दादोशी कोत्तलों. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो कोत्तलों. हांगा देवाचें उतर आमकां अशें सांगता की आमी देवाक उलो मारल्यार तो आमकां जाप दितलो. देवाचें उतर आमी तपासून पळयल्यार देवाक केन्ना उलो मारूंक जाय तें आमकां कळून येता. केन्ना आमकां देव रोखडोच जाप दितलो हें स्पश्टपणी बरोवन दवरलेलें आसा. मोगाच्यानो जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 29व्या आवेसवरांत देवाच्या मनांत आमचे विशीं आसा ती एक येवजण आमी पळयता. जेन्ना ही येवजण उगडापी जातली तेन्नाच की आमी रुदन करून देवाचे कोशे प्रमाणे देवाक विनोदी करूंक जाय. देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी ताका उलो मारतात त्या वेळार तो आमची मागणी आयकतलो म्हूण देवान आमकां खात्री दिल्या. तशें जाल्यार तुमी रुदन करून देवाक विनंती करूंक जाय तर ही देवाची येवजण तुमकां उगडापी जावंक जाय. खरें म्हणल्यार देवाचें उतर जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आवेसवर 29 11 ते 14वी वड देवाच्या येवजणे विशीं सांगता. तें देवाचें उतर जायत्या रितीरांच्या आनी कन्व्हेन्शनाच्या केंद्रांनी ताचो अर्थ ते बदलून सांगतात. तर कशे परी मनीस हें देवाचें उतर बदलतात? ते म्हणटात, होय भुरग्या, सोर पदवेदाराच्या मनांत एक येवजण आसा. ती म्हणल्यार तुका तुज्या दुयेंसांतलो सुटका दिवपाची. सोर पदवेदाराच्या मनांतली येवजण तुज्या भुरग्यांक एका गिरेस्त परदेसांत नोकरी दिवपाची. सोर पदवेदाराची मनांतली येवजण तुका एक नवें घर बांदून दिवपाची. तुजें सगळें रीण फारीक करपाचें. हें सगळें पिशेपण. ही सगळी अर्थ बदलून सांगलोली देवाची उतरां जी ते स्वताचे मोहिमे खातीर आनी ह्या संवसारांत
आपल्या स्वार्था खातीर फायदो मेळून घेवचे खातीर शिकयतात. सगळे जे हे सांगतात आनी जी कोण ही उतरां आयकतात ती समाधान जातात, कुशल जातात आनी तांकां फायदोय मेळटा. मोगाच्यानो, देवाची येवजण ह्या संवसारी जिविता पासत न्हय. देवाची येवजण ह्या संवसारी राजा पासत न्हय. देवाची येवजण तुमचे कुडीची आशा आनी दोळ्याचो हावस बाळगोवपाक न्हय. देवाची येवजण आमकां एक सासणीक येवजण म्हूण शेवटाच्या काळार परगट जाता त्या सोडवणेच्या शुभ वर्तमानाचे सेवे उदेशी उगडापी जाल्या. सासणीक जिवीत दिवचे खातीर ही येवजण जावन आसा. सासणीक जिवीत आनी देवाच्या राजाची येवजण ही. आमकां देवान जें कितें तयार करून दवरलां तें जोडून घेवंक देवाची येवजण ही. ताचेच मोहिमेक आनी व्हडविकायेक आमकां पावयता ती देवाची येवजण ही. ह्या संवसारांत सूख आनी फायदो मेळून घेवंक ही देवाची येवजण न्हय. असल्यो सगल्यो वस्तू सैतानाची येवजण जावन आसा. सैतानानूच जेजू क्रिस्ताक एका ऊंच जाग्यार व्हरून सांगलां न्हय की सगल्या संवसारी वस्तूंचेर पदवी ताचे स्वाधीन आसा आनी ताका खुशी आसा तांकांच तो दितलो. मनशांनी कोणाची उतरां आयकलीं आनी कोणाचे शिकवणेक कान दिलो? ह्याच पासत ही येवजण उगडापी जाल्या शिवाय कोणाच्यानूच देवाक उलो मारूंक जायना. न्हय म्हूण स्तोत्र 91 देवान बसयल्लें संरक्षण मेळून घेवंक जायना. जांकां ह्या देवाचे येवजणेक आपयल्यात ती असोच आनीक एका देवाच्या उतराचो गैरसमज करून घेतात. तें म्हणल्यार रोमाकारांक 28:28. जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यात तांचे बरोबर सगल्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता म्हूण आमी जाणाव. जायत्या रेतिरांच्या जाग्यांनी हें उतर घेतलोलें आमी आयकता. ह्या संवसाराची आशा धरून येतात तसल्या मनशांक कुशाल करूंक हें देवाचें उतर ते शिकयतात. पूण सोर पदवेदार अशें उलयना. कोणा पासत देव सगल्यो वस्तू तांच्या बऱ्याक करता. जी कोण देवाचो मोग करतात तांचे पासत. म्हणल्यार जी कोण सगळे तांच्या काळजान, सगळे तांच्या ओतम्यान, सगळे तांच्या मनान, सगळे तांचे शक्तीन देवाचो मोग करतात तांकां. दुसऱ्या उतरांनी जी कोण पयली आज्ञा पाळटात तांचे पासत सगल्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरतलो. आनीक म्हणल्यार जांकां देवाचे येवजणे प्रमाणे आपयल्यात, जांकां देवाच्या मनांत आसलोल्या सासणीक येवजणे प्रमाणे आपयल्यात आनी जांकां ही येवजण शुभ वर्तमाना वरवीं काळाच्या शेवटाक उगडापी जाल्या तांकां देव सगल्यो वस्तू तांच्या बऱ्या खातीर बदलतलो. तर जी कोणाक हे येवजणे प्रमाणे आपयल्यात, जी ह्या येवजणेची हेरदेरी जावन आसात, जी कोण देवान तयार करून दवरलेली येवजण स्विकार करतात तांकां स्तोत्र 91 संरक्षण मेळटलें. मोगाच्यानो, आमी स्तोत्र 91 परतून येवया. स्तोत्र 91 8वी ओळ. तूं दोळे मात उगडशी जाल्यार नोश्ट्यांक कसली मोजोरी फावो जाता ती तुका दिसतली. स्तोत्र 91 देवान बसयलोलें संरक्षण जी कोण मानून घेतात तांकां देवाचो इनाम मेळटलो आनीक नोश्ट्याचेर देवाचो क्रोध. आमी इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत पळयलां की सोर पदवेदाराचो बदलो घेवचो एक दीस आसा आनीक जियोना पासत जोयताचो इनाम दिवचें वरोस. एक वेळ आसा जेन्ना देव नोश्ट्यांचेर आपले कास्तीचें फोर्मोण मारतलो आनी तांचेर बदलो घेतलो. जी कोण त्या वेळार जिवी आसतलीं तांकां हें संरक्षण फावो जातलें. हे पोरी जी कोण हें संरक्षण मेळून घेतलीं
ती देव कसो नुस्त्याचेर बदला घेता तें पळयतली. जेन्ना देवाचो क्रोध ती पळयतली तेन्ना ती देवाक मोहिमा दितली. मोगाच्यानो, जेन्ना सोदोम आनी गोमोरा ह्या शारांचेर स्वर्गांतावन साल्फराचो आनी उज्याचो पावस धाडून ही शारां लासलोलीं तेन्ना दोग मनशांनी हें निसणटण पळयलें. पूण दोगांयनी हें देवाचें काम दोन वेगवेगळे नदरेन पळयलें. लोटाचे बायलेन फाटल्यान पळयोवन देवाचे नितीचेर प्रश्न उबारलो की कशे भाशेन सोर पदवीदाराच्यान हें करूंक जाता. तेन्ना ती त्याच जाग्यार मिठाचो खांबो जाली. पूण अब्राहमान जेन्ना ते सुवातेर आपली नदर मारली, जंय उजो आनी दोर जमनींतलो वयर सोदता तो पडलो, तेन्ना ताणें देवाक मोहिमा दिली. ताणें देवाचे नितीवंतपणाची वाखाणणी केली. ह्या कारणाक लागून जी कोण देवाचो क्रोध नुस्त्याचेर देंवता तो पळयोवन देवाचे नितीवंतपणाक वाखाणणी दिता, तांकांच स्तोत्र 91चे संरक्षण मेळटलें. मोगाच्यानो, आपल्या भुरग्यां पासत देवाच्या मनांत आसलेली एक येवजण आमी पळयल्या. पूण नुस्त्यां पासतूय ताची एक येवजण आसा. हेंवूय सोर पदवेदारान जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं सांगलां. जेरेमियास 18:11 वड. तर आतां जुदाच्या लोकांक आनी जेरुजाल्यांत रावतल्यांक अशें सांग. सोर पदवेदार अशें सांगता, आयकात, तुमचेर ओरीश धाडूंक तयार जाता. तुका कास लावंक एक येवजण हांव मांडटां. जाल्यार नुस्त्या विरुद्ध सोर पदवेदाराच्या मनांत एक येवजण आसा. ही येवजण बोरवाशान बोल्लोलो फुडार दिवंक न्हय, पूण ही येवजण नोस्ट हाडपाची. हे भाशेन निमाण्या दिसांनी नुस्त्याचेर देवाचें फर्मोण पडटलें आनी जी कोण हें फर्मोण पळयोवन देवाक मोहिमा दिवंक शकतात तांकांच स्तोत्र 91चे संरक्षण मेळटलें. मोगाच्यानो, एक म्हत्वाचे गजालीचेर आमी लक्ष दिवंक जाय. ह्या संवसाराचें नितीवंतपण देवाच्या नितीवंतपणा सारकें न्हय. जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, देवाक मानता तें करूंक शास्त्रियां आनी फारिजेवां परस तुमी ओदीक राजिनात जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सोदचीत ना. आयच्या समाजांत सगल्यो वस्तू सोयबाचे नदरेन पळयोवंक मनशाक चड खुशी. मनशाचे निती प्रमाणे जोडटी करपाची देवाचे बाजूर रावन मनशान चिंतूंक जायना. ना म्हूण देवाची भावना समजूंक जायना, कारण ती देवाक वळखनात. देवाचो मोग तांकां ना आनी तांकां देवाशी कसलीच सोयरीगत ना. देवाची भावना आमकां कशी कळून येतली? कशी म्हूण देवाची चिंतना आमकां कळून येतली? आमी जर देवाचे बाजूक उबी रावन संवसाराचेर नदर मारल्यार ह्या संवसारांतले वायटाक लागून देवाक कितलें दूख जाता तें आमकां कळून येतलें. तेन्नाच की नुस्त्या मनशाचेर देव धाडटा ते नितीवंत जोडटेचेर आमच्यान संतोसूय येता. आनी असल्याच लोकांक स्तोत्र 91चे संरक्षण मेळटलें. स्तोत्र 91 16वी वड. लांब आग दिवन ताका दादोशी करतलो, म्हजें तारण पळयोवंक ताका फावो करतलो. तर ह्या स्तोत्र 91 देवान बासायल्लें तें संरक्षण कोणाक फावो जाता? जांकां देव सोडवण दिता तांकांच. खंयची सोडवण? आयज जायतीं जाणां आरोडटात, आमी साल्वार जाल्यांत, आमी साल्वार जाल्यांत. हें सगलें पिशेपण. पूण आख्ख्या परिशुध्द पुस्तकांत बरयलोलें आसा की सोडवणेची पूर्णताय आमकां आजून मेळची आसा. हाचो अर्थ कितें? जेजू क्रिस्तान आमकां कसलीच सोडवण दिवंक ना तर? हय, दिल्या ताणें.
तें जावन आसा सोडवणेचें पयलें फळ, फकत एक एडवान्स कशें. जेजू क्रिस्त एकलोच सोडवणदार ह्या संवसारांत परतून येवन ताणें आमकां सोडवणेची पूर्णताय दिवंक जाय. तर अशी एक सोडवण जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमकां मेळची आसा. ही सोडवण केन्ना उगडापी जातली? निमाण्या दिसांनी. हेंच आमकां परिशुध्द पुस्तक शिकयता. पेद्रूचे पयली चीट 22:1-5 वड. तुमी भावार्थान जेजूक मानून घेतात देखून देव तुमकां आपले पदवेन राखून दवरता. अशें तुमकां तयार केल्ली सोडवण भोगूंक तुमी आशेवून रावतात. काळाच्या शेवटाक तो ती तुमकां उगडापी कोत्तलो. ह्या उतराक सारकेपणी मोन दिवंक जाय. ही सोडवण फकत शेवटाच्या काळारूच उगडापी जातली आनी हाचे आदीं ती उगडापी करूंक ना. ही सोडवण उगडापी करची आसा तर ते सोडवणे विशीं शिकोवन दिवंक देवान कोणाक तरी पाठोवंक जाय. ही शिकोवन दिवंक देवान पाठयला तो जावन आसा शुभ वर्तमानाचो दूत. तोच जावन आसा तो जाणें शुभ वर्तमाना वरवीं ही सोडवण कसली ती ह्या संवसाराक उगडापी केली. तशें जाल्यार जांकां हे सोडवणे पासत राखून दवरल्यांत फकत तांकांच स्तोत्र 91चे संरक्षण फावो जाता. ही सोडवण कसली ती तुका जाणा जावंक जाय तर तुवें सासणाचें शुभ वर्तमान आयकूंक जाय. हे सासणाचें शुभ वर्तमान आयकोन ही सोडवण तुका मेळून घेवंक जाय तर ही सोडवण परगट कोत्तल्या शुभ वर्तमानाच्या दुताक तुवें स्वत मानूंक जाय. ताची उतरां स्विकार करून हे सोडवणेक तूं तयार जावंक जाय. खरें म्हणल्यार 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्त पातक्यांक साल्वार करूंक ह्या संवसारांत आयिल्लो. पूण आतां तो नव्यान आयला. पातक्यांक साल्वार करूंक न्हय पूण पातक्यांक कास्त लावंक आनी ताका आशेवन ताची वाट पळोवन आसात त्या नितीवंतांक साल्वार करूंक. तर जांकां हे सोडवणेक आपयल्यांत आनी जी कोण ही सोडवण मानून घेतात तांकांच स्तोत्र 91 देवान बसायलां तें संरक्षण फावो जाता. तर स्तोत्र 91 14वे वडीन आमी पळयता. तो मोगान म्हाका चिकटून रावता देखून हांव ताका निवारतलो. मोगाच्यानो फकत गरज पडटा तेन्ना, तांचेर अडचण्यो येतात तेन्ना, तांच्यो गरजेच्यो वस्तू मेळून घेवंक भीक मागूंक देवाशी धांवूंक ह्याच खातीर देवाच्या भुरग्यांनी देवाशी संबंद जोडचो न्हय. देवाक जाय बाप पुताचो संबंद, जंय सोर वस्तूंनी तूं देवाचेरूच पातयेवन सदांच देवाची खुशी करूंक सोदताय आनी सोर वस्तू आनी सोर मनशां परस देवाचो मोग कोत्ताय. ह्या संबंदा खातीर देवान दिल्ली आज्ञा जावन आसा पयली आज्ञा. तर पयली आज्ञा म्हणल्यार सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगले तुजे शक्तीन सगल्यावन आनी सगल्या परस तूं देवाचो मोग कर आनी देवाचे कोशेक आनी ताच्या उतराक पाळो दी. मोगाच्यानो तुज्या आनी देवा मदें आनी कोण तरी आसा? तुज्या आनी देवा मदें कितें तरी आसा? त्यो सगल्यो जावन आसा मुर्त्यो. तशें तर तूं पयली आज्ञा पाडी न्हय. देवाच्या उतरां परस तूं दुसऱ्याच्या उतरांक चड कान दिताय? तूं देवाची कुशी पाडचे परस अदीक चड दुसऱ्यांची कुशी सोदून ती पुरी करूंक सोदताय? तशें तर तूं पयली आज्ञा मोडटा. जी कोण पयली आज्ञा पाळटात फकत तांकांच स्तोत्र 91चे संरक्षण मेळटलें. तर काळजांत सगल्यो मुर्त्यो काडून उडोवन सगल्या आमच्या काळजान
सगळ्या आमच्या आत्म्यान, सगळ्या आमच्या मनान आनी सगळ्या आमचे शक्तीन देवाचो मोग कोत्ताय तर तेन्नाच स्तोत 91चे संरक्षण आमकां मेळटलें, ना तर तें मेळचें ना. आयज संवसारांत व्हडा मापान मोडटा ती आज्ञा जावन आसा पयली आज्ञा. जी कोण देवाचो मोग कोत्तात, देवाक सोत मानतात, विस्वासून देवाचेर पातयेतात, देवाचें उतर परगट कोत्तात, असलींच मनशां व्हडा दोबाज्यान ही आज्ञा मोडटात. आनी तीच मनशां व्हड त्या अभिमानान दुसऱ्याकूय ही पयली आज्ञा मोडूंक शिकयतात. कशे कशे परी पयली आज्ञाची मोडणी जाता ती ह्या पुस्तकांत बरयलोलें आसा. त्या पासत आज्ञा मोडणेच्यो सगल्यो वाटो बंद करूंक देवान आमकां कायदे दिल्यात. तरूय आसतना जायत्या क्रिस्तांवांनी ह्या वाटांनी सैतानाक भितर येवंक दिलें, ज्या वरवीं ह्या देवाच्या आज्ञाची मोडणी जाली. म्हणटच जे कोण पयली आज्ञा मोडटात तांकां स्तोत 91त बासायल्लें तें संरक्षण मेळचें ना. मोगाच्यानो, आतां आमी परतून स्तोत्रांत येवया. स्तोत्र 91, 13वी वड. सोरपाचेर आनीक फुरशाचेर तूं चलतलोय, शिवाक आनीक नागाक तूं मोश्टितलोय. मोगाच्यानो, 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्तान ह्या पृथ्वीचेर येवन सैतानाचो नाश केलो म्हूण जायत्या क्रिस्ती बावार्थ्यांनी गैरसमज करून घेतलेलो आसा. ना मोगाच्यानो, सैताना विरुद्ध झुजचें शेवटाचें झूज जावन आसा शेवटाच्या काळार. देवान सैतानाच्या नासाचो गूट सोर पदवेदाराच्या पुस्तकांत सांबाळून दवरलेलो आसा. ह्या निमाण्या दिसांनी हाची परगटणी केल्या. जेन्ना शेवटाच्या झुजांत मनशाचेर शिराप पडूंक कारण जाल्ल्या सैतानाचो नाश जाता तेन्ना देवाची भुरगीं परतून सुभागी जातलीं. तें म्हणल्यार एदेनाचे बागेंत जशें देवान रचलोली त्या स्थितींत देव आशेता ते परी देवाच्या भुरग्यांनी परतून येवंक जाय तर सैतानाचो नाश जावंक जाय. हे परी शेवटाच्या झुजांत सैतानाचो नाश जाता तेन्ना आमकां स्तोत 91चें संरक्षण फावो जातलें. मोगाच्यानो, आमी रोमाकारांक आवेसवर 16-20 वडींत पळयता. आनी शांती दिता तो देव सैतानाक बेगीच तुमच्या पांया तोळा घालून मोस्तितलो. तर हे परी देंवचारांचो आनी सैतानाचो नाश करचो एक वेळ आसा. जी कोण ह्या निमाण्या झुजांत सैतानाच्या आनी देंवचारांच्या विरुद्ध झुजून देवाची कुशी संपूर्ण करतली तांकांच स्तोत 91चें संरक्षण मेळटलें. मोगाच्यानो, जेजू क्रिस्तान जेत्सेमानी मोड्यांत 2000 वर्सां आदीं तांचे पासत मागणें केलें. बापा, तांकां संवसारांतलीं काडूंक न्हय पूण नोस्त्याच्या हातांतली तांकां राख म्हूण हांव मागतां. तर ह्या ओवेसवरांत सोमी स्पश्टपणी सांगता की तो संवसारा पासत प्रार्थना करिना. तो म्हणटा जांकां देवान संवसारांतलीं विचून काडून ताका दिल्यांत तांचे पासत तो मागणें कोत्ता. तर कोणाक देवाचें संरक्षण फावो जातलें? जांकां देव संवसारांतलीं विचून काडून आपल्या पुताक दिता तीं जावन आसात जीं सैताना विरुद्ध निमाण्या झुजांत सैतानाचें आनी देंवचारांचें मस्तक चेंचतलीं आनी देवान आपल्या भुरग्यां खातीर सांबाळून दवरलेली सासणीक गिरेस्काय आनी बेसांवां जीं परतून मेळूंक येतलीं तांकां स्तोत 91चें संरक्षण मेळटलें. परतून स्तोत 91, 15वी वड. तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलों. आकांतांत
हांव ताच्या संगाताक आसतलों, हांव ताका वटायतलों आनी व्हड करतलों. मोगाच्यानो, देवाचें उतर आमकां स्पश्टपणी शिकयता की मनशान पातक आदारलें आनी देवाची मोहिमा मेळून घेवंक फावना तशी जाली. आमची कूड वस्कोत जावन आसा आनी ती मोहिमेवत जावंक जाय. आमी देवाचे मोहिमेंत भागीदारां जावंक जाय. देखून जी कोण देवाचे मोहिमेंत भागीदारां जातात व जांकां देव मोहिमेवत कोत्ता तांकांच स्तोत्र 91चे संरक्षण मेळटलें. देवान आमकां आपले मोहिमेंत आनी आपले व्हडपणांत आपयल्यात म्हूण तो आमकां पेद्रून बरयलोले चिटीन स्पश्टपणी उगडापें करता. पूण आजून ती मोहिमा आमकां मेळूंक ना. तर केन्ना जायत आमी मोहिमेवत जातले? कोलोसकारांक बरयल्ले चिटीन 22:3 वड. तुमचें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी तो दिसती पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिसती पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेंत तुमकां वांटो मेळटलो. तेन्ना निमाणे दिसा जेन्ना जेजूच्या मोहिमेवत दिसण्या वेळार जी कोण ह्या संवसारांत ताचे मोहिमेक फावो आसतली तांकांच स्तोत्र 91चे संरक्षण मेळटलें. मोगाच्यानो, फिलिपकारांक बरयल्ल्या चिटींत 22:3 वडींत आमी वाचता की जेन्ना जेजू क्रिस्त परतून येतलो तेन्ना एका लोकांच्या जोम्याक जी कोण तयार जावन आनी आशेवन ताची वाट पळयतात तांचें तो रुपांतर करतलो आनी तांकां आपल्या सारकी एक मोहिमेवत कूड दितलो. म्हणटच जांकां देव मोहिमेवत कोत्तलो तांकांच हें स्तोत्र 91चे संरक्षण मेळटलें. रोमाकारांक बरयलोले चिटींत 8 आमी वाचता की देवान विचून काडलोल्यांक तो आपल्या पुताच्या रुपाक जोडून घेवंक आपयता आनी जांकां तो आपयता तांकां तो नितिवंत कोत्ता आनी जांकां तो नितिवंत कोत्ता तांकां तो मोहिमेवत कोत्ता. पळय, सोर पदवेदार मोहिमेवत करूंक वेता. जांकां हे मोहिमेक आपयल्यात आनी ज्या कोणाक ही मोहिमा मेळटली तांकांच स्तोत्र 91चे संरक्षण मेळटलें. परत्यान स्तोत्र 91 पयली आनी दुसरी वड आमी पळयोवया. जो मनीस भोव व्हडत्या देवाक शेरोणा येता आनी सोर पदवेदाराचे सावडेक बिराड घेता तो सोर पदवेदाराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. तर हांगा आमी पळयता की देव बाप एक घोट किल्लो, एक मजबूत घडोस आनी आमचो पूर्ण आसरो जावन आसा. आमचो आसरो आनी मजबूत घडोस अशें म्हूण देवान खंय उगडापें केलां? वो देवाचें संरक्षण आमकां खंय मेळटलें? स्तोत्र 40:8 पयली ती तिसरी वड. सोर पदवेदार कितलो व्हडतो, आमच्या देवाच्या शारांत ताका मान फावो कितलो. परिशुध्द पुस्तकांत जियोन देवाचें शार म्हूण स्पश्टपणी बरोवन दवरलोलें आसा. ताचो परिशुध्द पर्वत आपली सुंदर तेंगशी वयर काडून दाखयता, आख्खे पृथ्वीचो आनंद. तर हें स्वर्गा विशीं बरोवंक ना, पूण पृथ्वीचेरूच आसलोल्या एका जाग्या विशीं हें बरयलां. जियोन पर्वत, उत्तरेचो खरो दोंगर, व्हडत्या राजाचें शार, हांगा ताच्या निवासा कोठा मदें आपुणूच ताचो गोठ किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिले. तशें जाल्यार जेन्ना ह्या पृथ्वीचेर हाल उपद्रे, दूख पिडापीड आनी महामारी येतली तेन्ना देव आमकां
एक गोट किल्लो जावन खंय दिसती पडटलो? तो जागो जावन आसा झियोन, जंय तो आपली वस्ती करता. मोगाच्यानो, सोर पदवेदारान झियोन विचून काडलां आनी तें ताच्या वस्तीचें शार म्हूण तो आमकां परिशुध्द पुस्तकांत स्पश्टपणी उगडापें करता. देवान सांगलां, हो म्हजो आवडो देखून हांव हांगा वस्ती करतलों. म्हणटूच देव वस्ती करता तें देवाचें घर जावन आसा झियोन. थंयसर देवाचें नांव एक मजबूत खांबो आसरो कसो स्थापीत जाता. थंयसर देव एक आसरो जावन एक मजबूत खांबो जावन दिसती पडटलो. मोगाच्यानो, तो झियोन आसा तो जागो जंय आमकां स्तोत्र 91 देवान बासायल्लें संरक्षण मेळटलें. स्तोत्र 50:7 पयली वड. म्हजी काकलूत कोर देवा, म्हजी काकलूत कोर. म्हजो आत्मो तुका शेरोणा येता. मोडून तोडून उडयता तसलें हें तुफान सोंपसोर तुज्या पाकोड्यांच्या सावळेंत हांव आसरो घेतां. तर नासाचें वादळ सोंपसोर देव आमकां एक आसरो कसो दिसता थंयसर आमी देवाच्या संरक्षणा खाला रावूंक जाय. स्तोत्र 91 देवान बासायल्लें संरक्षण ताच्या वस्तीच्या जाग्यार म्हणजे झियोनांत आसा. स्तोत्र 132 13 आनी 14वी वड. खरेंच सोर पदवेदारान झियोन शार विचून काडलां. तेंच ताका जाय आपलें तिखण करूंक. हांगा हांव सदांकाल जियेतलों. हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. मोइजेसान ह्या जाग्या विशीं 3500 वर्सां आदीं बाकीत केल्लें. दुसरी समूत आवेसवर 12 5वी वड. सोर कुळाच्या गांवां मदली एकूच सुवात सोर पदवेदार देव आपल्या मान नमस्काराक विचून काडटलो. थंय सगल्यांनी वेचें. तुमी झियोन सोदून काडूंक थंयसर वचूंक जाय, कित्याक थंयसर आमकां देवाचो आसरो मेळटा. तर मोगाच्यानो, ह्या शेवटाच्या काळार शुभ वर्तमाना वरवीं परगट केल्ली ही सोडवण ताच्या भुरग्यांक मेळूंक आनी ह्या पृथ्वीचेर येतल्या देवाच्या क्रोधांतली आनी कास्तींतली देव भुरग्यांक संरक्षण मेळूंक देवान तयार केल्लो सोडवणेचो आसरो जावन आसा झियोन. देखून प्रवाद्यांनी सांगून दवरलेलें आसा. जेरेमियास 4:6 वड. झियोना वाटेन भावटो उबारात. जीव राखूंक पडून वचात. थारू नाकात. उत्तरेक ओडसून एक व्हड नोश्ट हांव हाडचो आसा. तर झियोन जावन आसा तो जागो जो देवान आमचे पासत तयार केला. स्तोत्र 91 बासायलोलें संरक्षण आमकां मेळचे खातीर. मोगाच्यानो, हें आमी आख्ख्या परिशुध्द पुस्तकांत पळयता. सोर पदवेदाराच्या पुस्तकांत बरोवन दवरलेल्या देवाच्या उतराची जायतीं जाणां बेपरवा करतात, नाकारतात आनी त्या उतरांक लॉजेतात. हें आमी सुरवातेकूच पळयलां. हाचें कारण कितें? आमी एक म्हत्वाचें कारण पळयलां. तांणी ही देवाची उतरां खंयच्या वेळार पूर्णतायेक पावतलीं ताची तपासणी करूंक ना. ही देवाची उतरां कोणा सोबे पुर्ती जातलीं ताची ताणें तपासणी करूंक ना. आमी इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आवेसवर 50:5 11वे वडींत पळयता. तशेंच म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सोदता तें उतर म्हजी खोशी पाळ्ळ्या बगर आनीक हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी पोत्तून येना.
म्हणटूच देवाची कोरणी शेवटाक पावोवंक देवाक ओडसून भायर सरलेलें उतर जेरूल फोड दितोलें. निर्मिल्लें फोड दिल्या शिवाय तें देवा सोवें पोत्तून येवचें ना. तर स्तोत्र 91 जें संरक्षण देवान ताच्या भुरग्यांक बसायलां तें पुर्तें जावचो एक वेळ आसा, एक हिंड आसा जांचे तांय हें पुर्तें जातलें. मोगाच्यानो, जांकां शुभ वर्तमाना वरवीं देवान आपयल्यान शुभ वर्तमान दिवन धाडलोल्या प्रवाद्याचेर जीं विस्वास दवरतात ताचे वरवीं देव बाप दितात तीं उतरां मानून घेतात, देव बापाची कामां स्विकारतात आनी जीं देवाच्या पुताक स्विकारूंक तयार जातात तांकां देव संरक्षण दितलो. त्या खातीर हें संरक्षण मेळून घेवंक जाय आसलोलीं तीं फावतीपणां आनी गूण आमी आपणायल्यात जाल्यार तो पासून पळोवया. मोगाच्यानो, परिशुध्द पुस्तक साक्षी दिता की नासाक पावयता तें दार रुंद आनी ती वाट सोंपी जावन आसा आनी तातूंतल्यान भितर सोदतलीं पुस्कोळ जावन आसात. खंय पावोवंक? नासाक पावोवंक. म्हणटूच हें स्पश्ट जाता की जीं नासाचे वाटेन वेतात तांकां स्तोत्र 91 देवान बसायलोलें संरक्षण मेळचें ना. तर हें निश्चित जाता की जीं कोण नासाक वेतात तीं हें उतर समजूंक वो मानून घेवंक शकचीं नात. तर कान आसलोल्यांनी आयकुचें. जांकां विस्वास दवरचो देणें दिलां तांणी विस्वास दवरचो. जेजू ख्रिस्त उगडापो जाता तेन्ना तो दिवंक वेता ती सोडवण मेळून घेवंक जांकां निर्मिल्यान तांकांच स्तोत्र 91 देवान बसायल्लें संरक्षण फावो जावं. भोव परिशुध्द देवाच्या नांवाक स्तुती, मोहिमा आनी मान सासणाच्या सासणान. आमेन.